प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या क्रिस्टियनाच्या काळाक तुमकां व्हरतो स्वागत मागता. क्रिस्टियनाच्या काळार आमी आसाव आनी ह्या काळार आमी आसतना आमी सोबायेन बुडोवंक जाय. खजली सोबाय, बाह्य सोबाय की भायली सोबाय की या आंतरीक या भितरली सोबाय. भायल्या सोबायेक आमी पळयता ह्या दिसांनी खंयच्या तरान जाय त्या प्रमाणे सोबयतात न्ही गे. ब्युटी पार्लराक गेल्यार कल नमने नमनेचे सोबायेचे ते कितें जाय तसले साहित्य आसात. आनी ही सोबाय ते सोबयतले बरें सोबयतात आनी त्या प्रमाणे रेटी आसा. आनी अशें आसता थोडे दिसांनी आसता, पूण ती सोबाय मातसो जाल्ल्या उपरांत आमी परत त्या ब्युटी पार्लराक वचनातल्यार आमची मुखामळां कशें दिसतात म्हूण तुमकां कळीत आसा, तुमी पळयतात. त्या देखून रेगुलरली आमी ब्युटी पार्लर वतात. ब्युटी पार्लर खंय गेल्यार आज तुमी पळयतात जायते ब्युटिशियन आसात, ब्युटी पार्लरां आसात, घरांनी ब्युटिशियन करचे आसात, घरांनी वचून ब्युटिशियन करचे आसात. अशें अनंत तरेचे ते बायल मनशांक मात्र न्ही, दादल्यांकय आसात. दादल्यांची त्याच प्रमाणे सलूनां आसात. त्या सलूनांत कसले सक्कडी स्पा आसात. आनी ते सक्कडी कित्याक म्हळ्यार एकच एक कारण, सोबायेक ब्युटी करूंक. आनी सोबाय करता आसतना भायली सोबाय विशयी आमी जायते केअर काण घेता. आनी आमी भायली सोबाय जाली जाल्यार बरें आमकां बरें म्हणल्यार बरें आमी त्या प्रमाणे आसता. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत भायली सोबाय गरजेची वय, पूण भितरली सोबाय चड गरजेची जावन आसा. आनी ह्या भितरली सोबायेक गरजेचे एकच एक टॉनीक आसा. हे एक टॉनीक आमी काण गेलें जाल्यार ते आमची भितरली सोबाय वाडटा. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार तें जी लेटरांत आराम जाता. इंग्लिशान क्लू दिता तुमकां एक, इंग्लिशांत जी लेटरांत आराम जाता. आनी आमच्या भितरल्या सोबायेक भोव अपुरबायेचे टॉनीक जावन आसा ग्रॅटिट्यूड, उदारपण, आमचें उदार मन. ग्रॅटिट्यूड एक, जनरॉसिटी सेकंड, दोनी जीन ते स्टार्ट जातात. आनी आभारीपण म्हणटा आमी, दिनवासपण म्हणटा, ताका आमी ग्रॅटिट्यूड म्हणटा. आमी कितें म्हणटात, एक उपकारी काळीज जें कितें ताणें घेतलां, ताणें दिलां तें विसरोंक शकत. पूण एक आभारी काळीज तें कितें ताणें घेतलां तें केन्नाच विसरोंक शकना. त्या देखून संपावलो पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत आमकां सांगता, ते म्हणजे काळीज सगळ्या देवान केल्ल्या त्या हर एका संगती खातीर आर्गां दिवंक पाठयता, आर्गां दिवंक सांगता, आर्गां पाठयता. आनी तो म्हणटा हे सगळे ह्या संवसारांत म्हाका दिलां तें सगळें बेस बनान जा. हांवें कांयच एक्सपेक्ट करूंक ना, या म्हाका तें मेळोंक फावय न्ही, जाल्यार देवान तें दिलां. हर एक कितें दिलां तें देवान दिलां आनी तें बऱ्या मापान म्हाका दिलां. त्या देखून म्हाका देवाक दिनवास म्हणोंक कितले वेळ काण गेल्यार पावसो ना. म्हळ्यार हर एक ह्या संवसारान म्हाका दिल्लें देवाचें परतें देणें. देवान तें केल्लें आनी आमकां सर्वांकी आज देवान कितलेशें दिलां तें वळणूक आमच्यान साध्य जावंक आसा. कित्याक आमी बसून पळयलें जाल्यार हर एक ह्या संवसारान आमी आयिल्ल्यातावन आमचो जल्मातावन आजून पर्यंत आनी मुखल्या दिसांनी सयत सगळें देवान अपुरबाय तरान दिलां. हें आमी समजून घेतलें जाल्यार आमचें काळीज आभारी जावन आसतालें, आभारपणान भरतालें. थम्याक दिनवासतना आमी हर एकल्या तें तसलें एक उदारपण आनी उदार मन आमचें दाखोवन आमचें काळीज त्याच व्हरता दिनवासपणान सोबोवंक जाय. दिनवासपणान सोबयत आसतना, ग्रॅटिट्यूडान सोबयत आसतना आमचें तें खरो संतोश जाता. एक घडी भर पळया कशें आमचें तें रियल आनी अनरियल म्हण आसा. रियल म्हळ्यार देवान रचलें सगळें रियल आसा. अनरियल आमच्या मतीन थोडे फडें आमी क्रिएट करचें जावन आसा. रियल म्हणटा आसतना, नीज म्हणटा आसतना सगळें संवसारांत हर एक जिवी, हर एक रचना आनी हर एक वस्तू त्या प्रमाणे देवान रचलां, त्या प्रमाणे देव करता.
हे सगळें ताणें केल्लें जावन आसा आनी म्हज्या जिवनांत सयत ताणें हर एक संगत्यो ताच्याच वर्त्या साधनाद्वारे ह्या ताच्या वर्त्या सक्तेद्वारे ते मुखार गेल्ले जावन आसात. आनी अशें आसतना आमचें जिवन ही बऱ्या तरान सोबोवंक आमकां देव आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां स्त्रियांक आमी सोबित दिसता जाय, बरी दिसता जाय म्हण. दादल्यांक हांव हँडसम दिसता जाय, आय शूड लूक स्मार्ट इंटेलिजंट म्हण आसता. आनी अशें आसतना कितें करतालें, जे जिवनांत अशें जातालें की सोम्याचें वर्तेपण आमी भोगूंक शकताले हांव. आनी सोम्याच्या वर्तेपणांत सदांच आमी जियोंक शकता आसतना जें कितें आमच्या जिवनांत आमी अनुभव केला तसो वर्ते स्वाद आमी साकोंक जाय. जायते जाणांच्या जिवनांत आमी पळयता तांच्या जिवनांत जायते बरेपण ती लाभल्लें देवाक अर्गां दितात. कितल्यो अर्गां दिल्यार पावचे नात. इतले अर्गां दितात की ताका प्रेज म्हणटा आमी इंग्लिशांत, जाल्यार गिवींग थँक्स एंड प्रेज म्हणटा. आनी हे एक गूण आमचे थंय आसात जाल्यार देवाक अर्गां दिवचें, देवाचो उपकार भोगवचें. हेरांनी केल्या बरेपणाक आमी तांचोय उपकार भोगवचो. ह्या उपकार आठवणी करची, दिनवास म्हणचें. हें सगळें आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार ताका एक भोव अपुरबायची सोबाय आसा. आनी हे आमी करता आसतना कितें करता, आमच्या काळजा मनांतावन आमी करता. काळजाच्या गुणायेतावन तें येता, भायर जावन न्ही. खाली लिप सर्वीस न्ही. इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, इज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट म्हणटा. त्या देखून आमी सदांच देवाचे वर्तें बेसांवां आमी मानून घेवंक जाय. देवान केल्लें बरेंपण आमी खंयच्या तरान पळयत जाल्यार सूर्य आज उदेला तर देवाची मांडवणी. आज इतलें बरें वातावरण आमकां मेळ्ळां तर देवाची मांडवणी. ह्या दिसांनी हात भरच्या मुंचर पावस आयला ती एक देवाची मांडवणी. पयले थोडे फावटी आमी पळयता सुकी झाड आसतालीं, ह्या फावटी कसले पावसांनी कसली एक पाचवी प्रकृती. हें सगळें देवाचें निर्माणें जावन आसा. देवान आमच्या खातीर जायतें बरेंपण केलां आनी कितें करनत आसा. आनी तूं जस्ट एक 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 संगती काण पळयशी जाल्यार ते सगळे देवाचे जावन आसात. पूण आमच्या जिवनांत कितें करता, अनरियल म्हळ्यार आमी थोडे फावटी देवान दिल्लें ताका उपकार आठवणी करनासतना आमचें थंय कितेंय उणेपण आसा तें आमी मेजचें आनी ताच्या विशयांत खंत करची, ताची चिंता करची आनी ताचे वयर आमचें चड कॉन्सन्ट्रेशन वरचें. तशें न्ही. तें देवान केल्लें बरेंपण आमी वळणून ताचे वयर आमी आमचें जिवन बांदून हाडूंक जाय. आनी अशें बांदून हाडटना सोमी आमचे सांगता चियोन आमचें जिवन पवित्र करच्याक आमची काळजां मनां आमी सोबोवंक जाय. काळजां मनां सोबोवची उपकार आठवणेच्या दिनवासनेच्या त्या कृत्यांनी, दिनवासनेच्या त्या मनांत. त्या देखून इस्रायल लोकांक आमी पळयलें जाल्यार इस्रायल लोक कितें करपाक लागलो. इस्रायल लोक बंदाडेंत आसलो, इजिप्तकारांच्या परावेच्या रायाच्या बंदाडेंत आसले आनी थंय जायते कश्ट तांणी भोगले. तांकां जानवरां बरीं लेखलें, कितें केल्यार कोणूच इसारचो नासलो. तसलें शोशण तांचें थंय जालें. गुलामपणान ते आसले. कितें करचें म्हळ्यार कांयच कळीत ना. तांणी चिंतलें आमचें जिवनच तेशें. पराव रायाच्या ओत्तडक बंदाडेक आमी वळख जाले उपरांत आमकां कांयच ताळो ना. तांणी उलोवचें बरी नासलें, कित्याक तांकां एक गुलाम म्हूण ते लेखताले. कोणाकी तांणी इकेत, कोणाक कितें जाय जाल्यार सगळो दीस आनी रात जाय जाता कळयत त्या प्रमाणे आसलें. मेलो जाल्यार काण उडयताले, तांकां पडोवन वचोंक नासलें. पूण इस्रायल परजा फाटीं आयिल्ले उपरांत देवान तांची सुटका केल्ल्या उपरांत त्या आदल्या काळोखाच्या जिवनाच्या विशयांत तांणी चड तर्क करूंक ना. त्या विशयान चड चिंतूंक येना. त्या विशीं आमकां चड उल्लेख आयकोंक मेळना. पूण कितें तांणी वर्णिलें सर्वेस्परान आमकां भोव अपुरबाय तरान त्या बंदाड्यांतले सुटयलां. थंय जावन आमकां पाटी आपण हाडलां. ताणें आमकां सोडयलां म्हणा लागलें. ताणें आमकां सोडयलां. त्या देखून देवाक आमी हो आभार मानता, आर्गां दिता. ताणें केलें चड बरें काम आमच्या तावन आमच्या थंय आनी आमच्या जिवनाक आमच्या सगळ्या परचेक ते लागू जाता म्हणा लागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी इस्रायल परजा इतल्या अपुरबाय तरान देवाची बरेंपण मानताली की
तांकां तें कितें जालें तें कितलीं वर्सां तें आसलें तें सगळें कांयच पडोन वचोना केदनारांची सुटका जाली त्याच तांबड्या दर्यांतल्यान ते चलोन आयले आनी तांबड्या दर्यांतल्यान चलोन येतना तांकां जाय जाली वाट त्याच एका खांब्या मारिपात देवान दाखोवन दिल्ली जावन आसा तो खांबो उज्याचो खांबो तांच्या मुखार चलोन आसलो आनी अशें आसतना तांकां जायतें बरेंपण लाभुल्लें मात्र ते चिंतात आनी त्या विशयान ते देवाक आर्गां दितात देवाचो उपकार बावडटात आतां आमच्या जिवनांत कितलेशें बरेंपण जाल्यार थोडे आमी कितें करता पाटी आमचें कितेंय उणेपणान कांय एक कश्ट सोंसले त्या विशयान वता त्या विशयान मात चिंता आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत आमी भोगूंक सागचें बरेंपण आमी होगडोन घेता तातूंत इस्रायल लोक उपरांत थोडे पुरपुरले जावंक पुरो जाल्यार देवाची स्तुती करूंक ते विसरले नात देवाची स्तुती करता आसतना हर एकी आपल्या त्या गुलामगिरींत आसतना कितें सक्कडी बाल देवाची पुजा ते करतले ते क्रमेण तांणी सोडले आनी एका निजा देवाक सर्वेस्पराक ते मानले आनी तांच्या जिवनांत हर एक पटी ते स्तुती करताले देवाक आर्गां दिताले देवाचो उपकार बावडटाले चड शोशणाक वळख जाल्ले तरी ते शोशण सगळी पाटी सोडी लागले आनी तूं आमकां एक बरें आपुरबायचें लिसांव आसा आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमी कितें करता आदले सगळे संगते काडून येता आदले कोडू अनुभव काडून येता त्या कोडू अनुभवान कितें गोडसाण तुवें भोगल्याय ती तूं सोडताय फकत ते कोडू घडिता मात्र घेताय ते तुका आमकां पोर एकली म्हणा लागली जावंक पुरो हर एकल्याच्या जिवनांत जायते कोडू अनुभव आसतात प्रत्येक तरान थोडे फुडें आंतरीक घाय आसतात आनी ते आंतरीक सफरींग आसतात ती म्हणा लागली ह्या जागाक कितले कश्ट आसले ताणें ल्हान आसतना कितले पुरो दोणे आयल्या त्या देखून तांतू जावन ताणें भायर हेजे न्हय फादर त्या देखून तो आज कश्ट जाता तेन्ना हांवें म्हळें आमकां सावरतो जेजू ह्या जाग जावं दी धर्मीक जावं दी लायक जावं दी आमचे आदल्या जिवनांत आसले कोडू अनुभव आमी सोडून त्या अनुभवांत कितें लिसांव आमकां मेळ्ळां कितें आमी तातूंत गोडसाण साकल्या कितें तातूंत आसलें थोडेपणें बरेंपण आमी भोगलां या ते पूड करता आसतना कसलें धैर्य देवान आमकां दिलां आमच्या सांगात तो आसोन आमकां मुखार चलयला हें आमी समजोन मुखार वचोंक जाय तेन्ना आमी आमच्या आदल्यात सैमान जियेना नव्या सैमान जियेता त्या खातीर आमी चड जावन आमचें नवें सैम खंय जावन हाडचें नवें सैम तेंच उत्पन्न जायना ते आदल्या कोडू अनुभव जावन नवें सावां घेता आसतना गोडसाण जावन परिवर्तन जातालें आनी असलें परिवर्तन करच्याक सोम्यान आमकां आपोवणें दिलां सोम्याच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार ताणें आदल्या विशयान कितें जाल्ल्या विशयान कांयच हें करूना परवा करूना कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें ताचें मिसांव कशें आसा जायत्या भुरग्यांक आज आमी विचारलें जाल्यार तुका कितें जावंक जाय थोड्यांक कळीत आसा ते म्हणटात म्हजो ऑलरेडी म्हजो एम असो म्हजो उद्देश असो म्हजो ध्येय असो पूण कालच एक आयिल्ल्या तरणाट्याक तो डिग्रींत आसा 3rd year BCom आनी ताका विचारल्यार तुजें ध्येय कितें पयशे करचे हांव म्हळ्यार पयशे करचे जाल्यार एक मिशीन हाडून घाल्यार पयशे करूंक जातात नोटाचें मिशीन हाडून घाल्यार ताका एक खरो उद्देश ना त्या देखून ताच्यो संवयो जाय त्यो वायट जाल्यात कित्याक खरो उद्देश नासतना आमी कितें करता आमच्या जिवनांत तेन्ना आमी जायते वायटा सांपडटा जावंक पुरो तुका पयशे करच्याक सोरूंक शिकताय वचून मेळ्ळ्यांचे सोरयेत आनी त्या प्रमाणे तूं प्लॅन करताय आनी ते सोरपाण कितल्या दिसांक थोड्या दिसांक आनी त्या सोरपणांत कितले तुका काल्याक ते पयशे तुका भोवंक तुका मजा मारूंक तुका इजी मनी कितें जाय तशें तुज्या जिवनांत एन्जॉय करूंक म्हूण चिंताय ते एन्जॉयमेंट निमळ्या ताका दॅट इज नॉट द एन्जॉयमेंट दॅट इज द प्लेजर आनी सैतान बारीक हुशार तो असल्यान पुरो तुका मुखार वचोंक थोडे वाटो सोदून दिता आनी उपरांत एक काळ येतालो ती वाट बंद जाता आसतना तुका मागीर दुसरें कांयच करूंक जावचें ना म्हण तरणाटो सांगता तो म्हणटा चिंतलां शिकचें म्हणून पूण ताचो रिपोर्ट कॉलेजींत सगळो वायट आसा कित्याक तो कॉलेजी सारको वचना कॉलेजींत तो सारको आसना आनी अशें आसतना ताच्या जिवनाचो उद्देशीत ताका कळीत ना जिवनाचो उद्देश तुका कळीत ना तर जिवनाचो उद्देश कळीत नासतना तुवें मुखार गेलें जाल्यार तुवें कांयच अचीव करूंक जायना त्या देखून तुजें जिवन पुरो डायवर्टेड जाता डायवर्टेड जाताना खंय गेल्यार जाल्यार खंय आयल्यार जालें ताका एग्जाम्पल दिवन हांवें सांगलें
फॉर एग्जाम्पल तुवें चिंतलां म्हाका बेलतांगडे वचचें म्हूण म्हाका बेलतांगडे वचचें जाल्यार हांव येत निर्दिश्ट टायमार म्हाका पावो जाय थंय 1 वराक म्हाका एक थंय प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाक पावो जाय MC कडच्यान ती बरो हुशार ओके 1 वराक थंय पावोचें जाल्यार वेता आसतना हाचे थंय उद्देश ना केदाळे गेल्यार जालें म्हणल्यार बरें आसलो जाल्यार थंय BC रोडांत कोण मेळ्ळे जाल्यार तांचे सांगात रावतलो च्या पिवंक रावतलो गमाती करून मारतलो आनी जेके भोवंक या म्हळ्यार थंय नेत्रावती न्हंय आसा तेच्या लागीं भोवंक वतालो आनी त्या प्रशांत वातावरणांत थोडे फुडें रावतले आनी थोडे तमाशो मस्किरो आनी करून येतलो आनी मुखार तेणें वेता आसतना पर्ला आसा वाग्गा आसा थंय आनी कोण मेळ्ळे थंय रावलो आनी थंय रावना आनी पावचे केदाळा म्हूण ना आख्या केदाळ्याक निर्दिश्ट वेळ ना जाल्यार जालें गेल्यार गेलें आद्रे आयतो होद्रे होयतो म्हणल्यार बरें आमच्या जिवनांत तें आमी पालन थोड्यांनी केल्ल्या देखून आज आमची परिस्थिती मस्त बिगडल्या ध्येय ना द गोल इज नॉट व्हेरी क्लियर भुरग्यांक आमच्या हर एक भुरग्यांक तो ध्येय क्लियर आसचे ताणें तेंत जायचें म्हण ना थोडे आतां ल्हान आसतना म्हणटात हांव पाद्राप जाता 8वी क्लासींत वचून विचारता ना हांव जावंकूच जायना हांव सांगिल्लें मात्र हांवें म्हणटात कोण नाही दॅट्स नॉट ए प्रॉब्लेम थोडे जाण म्हणटात हांव इंजिनियर जाता हांव धाकट्यार जाता आनी एकलो म्हणटा हांव व्हडलो बिझनेसमॅन जाता आनी एकलो म्हणटा हांव ट्रेडींग करता हे सकडी ट्रेडींग आनी सकडी त्या प्राय प्रमाणे गेल्यार मात्र नाजाल्यार आमी फास्ट मनी म्हूण करून गेले जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम जाता त्या देखून आमी कितें करता मागीर रिग्रेट करता मागीर बसून रिग्रेट करचें तितलें असलें म्हजें जिवन अशें जालें न्ही कित्याक देवान म्हाका अशें केलें देवान केलें न्ही तुका निर्दिश्ट गोल ध्येय दिल्लो तो तुवें घेवनाय त्या प्रमाणे तुका वचोंक देवान आपयल्लें तुवें तें आपोवणें घेवनाय ताच्या बदलाक कितेंय केल्यार जाता म्हणलें ओकेचे न्हू आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय अपुरबाय तरान कशें आपलें जिवन ताणें मानून हाडचें ह्या दिसांनी पळयतात तुमी कितल्यो गम्मात्यो मारचे फ्रेंड्स ताणें वेचें तांकां खुशी आयिल्ले बरें तांच्या घरांनी वेचें आनी थंय कितें जाता तांकां आनी तुमकां कळीत आसा आनी ताचे उपरांत कितले जाण ट्रॅजेडी जाता हें जाता आसतना क्लास बघचें त्या आवय बापायक आसलो एकच भुरगें तें ना जाता कितले कश्ट ताचे उपरांत पूण पयलेंत आमी आमच्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे इशारो दिवन हेच प्रमाणे तूं चिये चड पयशांक आशा नाका चड गम्मती मारूंक वचनाका ह्या संवसारांत आसा खावच्याक पिवण्याक सगळें आसा ताका एक मिती आसा जाय ताका एक लिमीट आसा जाय आनी लिमीट मात न्ही तस जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी इनवॉल्व जावंक सोडून वचूं परत एका फेस्ताक गेल्या हांवें एका भुरग्याक पळयलें हो भुरगो हांव बरो वळखता पूण ताचे थोडे कृत्य पळोवन म्हाका भारी शॉक जालें हो भुरगो असो ह्या स्ट्रिमार वचत जाल्यार खंय पावतालो कितें करतालो ताचे थंय आसा एक व्हडली जबाबदारी ताचे उपरांतल्या बिझनेसाची जबाबदारी ताचे वयर आसा ती जबाबदारी ताणें घेवन मुखार वच्या बदलाक तो अशें करीत जाल्यार उपरांत देवा रागार जातालो तो देवाक शेणटालो आनी म्हणटालो तुवें कित्याक म्हाका अशें केलें आज हो करता म्हूण म्हाका कळीत ना फाल्यां सकाळीं आमी काण उडोवचें सगळे देवार कित्याक की म्हळ्यार आमकां तो कांय म्हणना न्ही त्या देखून म्हगे जिवन आनी बेडीन पळया आमच्या संस्कृतींत आज आमी भोव आपुरबाय तरान जियोंक जाय आमकां कितेंय मेळटा कितेंय पिवंक मेळटा कितेंय खावंक मेळटा म्हळ्यार वरबस म्हणल्यार बरें खावचें पिवचें मजा करची म्हूण आमी चिंता मजा मस्ती थोड्या दिसांची पूण आमची पवित्र सोबाय ती लास्ट लॉंगींग शाश्वत ती तात्कालीक न्ही त्या खातीर आमी म्हळें आमची भितरली सोबाय आमी वाडय जाय भितरली सोबाय वाडयता आसतना तुका कांय देवें दिवंक आसा हेरांक दिवंक आसा हेरांक बरें करूंक आसा देवान तुका दिलां देवान तुका दिल्ल्याक सकड तूं आर्गां दिवंक आसा आनी तसलें बरें जिवीत दिल्ल्याक तें जिवीत उबाड करचें म्हळ्यार कशें एका कुडी भितर नाका जाल्ले वायट सालींत कितें कितें तूं जाण ती कूड बश्टिताय त्या कुडी भितर तो दुवर भरताय त्या कुडी भितर ते आमाल भरताय त्या भितर कुडी भितर ड्रग्स भरताय त्या भितर अनैतीकपणांत नाका जाल्ले पातकांत तूं पडताय त्या कुडी भितर नाका जाल्ले पोटमान हेरांक दोगो दिवन नाका जाल्ले चोरी करून ती कूड बश्टिताय ते हात ते पाय ते वेचे ते दोळे सगळे तुजी दिश्ट काल अशें उलयतना हांवें आयकलां म्हळें
ह्या मनशाची भायली दिश्ट सारकी ना आंगी ह्या भितरली दिश्ट सारकी ना म्हूण आमी पळोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमची भायली दिश्ट सारकी नासल्या वेळार सोमी आमकां म्हणटा तुजो दोळो उजवाड दिवचो तो एक काळोख जाय तर कितें फायद्याक येतालें. त्या दोळ्यांत नाका जाल्लें तूं चिंतून नाका जाल्लें करण्यांक उपाय करताय तर कित्या फायद्या येतालें. सोबाय आमची आंतरीक ती भायर एक्सप्रेस करूंक जाय. आंतरीक सोबाय त्या खातीर हांव म्हळ्यार पळय तसो भायलो दोळो सारको ना गी ह्या आंतरीक भितरलो दोळो सारको ना गी म्हूण आमकां कळीत आसना थोडे फावटी. आनी तें पळयचें पडटालें म्हूण हांवें एक अशें सांगलें एक वाजबी जावन पूण ताका अर्थ आसा. आमचे आंतरीक सोबाय आमी वाडयता आसतना पवित्रपणान भरता आसतना समजू हांव म्हणटा ताच्या वांजेलांत तसलें वर्तें पवित्रपण तो दिता आसतना ताका आमी आर्गां पाठोवंक जाय. सांत पावलाच्या जिवानूच तें जावन आसा. सांत पावल म्हणटा आर्यका एक दोळा हांव देवाक आर्गां दिना तर हांव देवाक ऋणी जावन आसतलो. तसो उपकार हांव पावडना तर ताका उपकार पाठयना तर हांव ऋणी जावन आसतलो. आमच्या जिवनांत ती उपकार आठवणी करूंक शिकत जाय. हर एका वेळा सांग पुरो कोणें कितेंय काम केलें काल आनी एकली सांजेर वताना म्हणा लागली प्रायची फादर कितें म्हणचें फादर म्हजें एक काळीज आसा तेजें दुयेन म्हळें की तुजें तें मोवाळाचें काळीज आसा पळय तें काण तुका प्लास्टिकाचें काळीज दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजाक खिणेंय येवन कितेंय सांगलें जाल्यार तूं तांकां उपकार करतायत मागीर उपरांत ती तुज्या वयर उपराडटात तुज्या विरोध जातात. पूण सोम्यान म्हणलें तितलेंच. सोम्यान म्हणलें कितें तुका उपकार करच्या तुवें उपकार केला कितें फायदो. तुका दिवच्याक तुवें दिला कितें फायदो. तें कितें तूं दिताय तुका कांयच मेळनातल्या वेळार तुका आसा तें बक्षीस इनाम सर्गांच्या दायजांत. आनी हिच्या दुयेन म्हणल्या प्रमाणें ती म्हणटा फादर हांवें जायते दिवन आसता हांव जायते इतर धर्माच्याक दिता हांव आनी एक फुडें एका इतर धर्माच्यान म्हाका विचारलें तुवें म्हाका दिलाय वय पूण काल रीणकाण दिलाय तुजे कडेन आशिल्ल्यांतलें दिलय न्हय. पळय थोड्यांचें उलोवण ती म्हणटा म्हाका एक वस्तू रटना त्या मनशाक एक वस्तू रडटालें हांव कित्याक दुबळी काय ती आसली पूण इल्ली ग्रेस काय तांकां आयिल्लें म्हणल्यार क्षण ताणें म्हणलें उतरां आमी उपकार आठवणी करची न्ही. थोडे फावटी आमी इतले बेईमानी जाता घरांनी केल्लें आमच्या काळजान सयत दवरना. तशें जायते सन्वेश आसात मोगाचे न्हू आमी उपकार आठवणी करिनासतना आमचे जिवान पिडार करना आसा. त्या देखून त्या वगडे आमी मागोवंक जाय. ह्या क्रिस्टियनाच्या काळार आमी पवित्र जावंक जाय. सोबाय फकत आमच्या केंसांची आमच्या मुखामळाची आमच्या कुडीची आमच्या विश्वांची मात्र न्हय आमच्या वस्तुरांची मात्र न्हय या आमच्या घराची मात न्हय आमचे घर बिडार भितरलें काळीज म्हणल्यार बिडाराची सोबाय आमी वाडोवंक जाय. त्या देखून सोम्या कडेन आमी मागया सोम्या कडेन आमी उलो करया आनी म्हणया ह्या क्रिस्टियनाच्या काळार आमच्या काळजाची सर्जरी करच्याक आमकां शिकय. आमच्या मनाची सर्जरी करच्या आमकां शिकय. आमच्या जिविताची सर्जरी करच्याक आमकां शिकय. हें मन हें काळीज हें जिवीत तुका आमी समर्पीत करता. तुज्या वर्ता जिवनांत आमी दिता हांव सोम्या जेजू मंगळा बापा तूं आमच्या काळजान हर एक बुडी येताय दैनंदीन दीस येताय हर एका वेळा येता आसतना आमी एक बरें कुमसार जावं आमकां फावो कर. बरें कुमसार म्हणटा आसतना नितळ निर्मळ तरान जावच्याक हर एक पातकां वळखून घेवची आनी त्या प्रमाणे कुमसार जावचें. हांगा थोडी येतात त्या दळा तांणी म्हज्या उलोवन कावन्सिलींग जाल्लो प्राणी म्हणचे कुमसार एक जायचे तुमी म्हणचे हांवें इमिडिएटली आतां तयार आसात कित्याक म्हळ्यार टायम सेव करचें न्हय तें न्हू येवचो हांव म्हळें तयार जालोय तूं. त्या दळा कोण कुमसार जावंक सांगिल्लें म्हळ्यार ती म्हणटात ना आमी तयार जावन पूण तांचे फाटून काय इल्लें आसात म्हळ्यार घरचीं ती म्हणटा आतां जावन दी आतां जावन दी कितें म्हळ्यार सक्कडी एकांतीत करून खंय आसा तुजें परिवर्तन करचें ती वेळ खंय आसा तुवें पश्चाताप पावचो तो वेळ केदळा तुजें तें रियलायजेशन जातलें. त्या देखून जायते आमचे भुरगे आज तोंड सोडिनात. तांणी तोंड सोडलें जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व. कितें जालां कित्याक कशें जालां आनी मुखार कितें करी जाय इतलेंच आमकां आसचें. कितें जालां तें तुका खबर आसा कित्याक कशें जालां तें आमी इवोल्यूट करून पळोवचें कित्याक जालां जावंक पुरो नानंतरची रिजनां जायत्या भुरग्यांक हांव डिफरंट रिजन दिता तरणाट्यांक आनी अशें आसता थोड्यान तोंड दंपून बसचें कित्याक म्हळ्यार म्हजें कांय भायर येता काय म्हूण ताचें कांय भायर येवन भायर येना जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण ताणें उक्त्यान तें एक्सप्रेस केलें जाल्यार सांगलें जाल्यार ताची सुटका जाली त्याच वेळा सोडवण जाली.
नंतर ताका दामून धरून शिकयता पोरेक लायलो इतलो बरो आसलो तो भुरगो आनी तेज्या आवय आपणान आयल्या आनी तो तोंड उक्तें करूंक तयार ना कित्याक म्हळ्यार ताका एक बे तोंड उक्तें केल्यार काय म्हज्या तोंडांत भायर वता काय तर तुवें सगळें आपलिपा केलां कितलें तेंपाक हांव केदाळ सांगता द सेटन कीप द स्कोर्स ऑफ रॉंग्स तो केदाळ लेख दवर नासता बऱ्या कामाचे आमचो देव केदाळे लेख दवरिना पूण सैतान वायट केल्ल्याचे सगळे लेख दवरता लेखपाक घेता आनी लेखपाक घेता आसतना तुका ना म्हणोंक जाता त्या देखून तुजें कितें जिवनांत आसा एस्पेशली यंग पीपल तरणाटी तांणी कितेंय चूक केली जाल्यार ती ओपन एक्सप्रेस करची वय हांवें केल्या कित्याक अशें केलां ओके नानंत त्या कारणां खातीर केलां जावंक बरो थोड्यांची इश्टागात जावंक बरो थोडे फावटी मजेत मौत तेसी धांवल्या म्हाका एक एन्जॉयींग प्लेजरेबल जिवन जियेचें म्हूण भोगिल्ल्या खातीर तें जालां त्या देखून थोड्यांक प्लेजर आनी एन्जॉयमेंट हॅपिनेस ताचे डिफरन्स कळीत नासतना तें जावंकी पुरो आनी नानंतरचे वाटो ताणें सोदल्या जावंकी पुरो नानंतर ताचे उत्तेजन थोडे फावटी घरच्यांनी ताका दिलां जावंक पुरो तें ताका वायटाक वडलां जावंकी पुरो आनी आतां तातूंत हांव कशें भायर येवचें म्हूण सविस्तार एक एक्शन प्लॅन केलें जाल्यार तातूंत हांव भायर येवंक जाता नातर भायर येवंक जायना आमी उलोवन सुडाळ उतरांनी उलोवन आसतना आमी बसल्या तर आमकां भायर येवंक साथ दितना त्या देखून सरस्वती देवा लागीं मागया ह्या क्रिस्टियनांच्या काळार आमची सर्जरी जावं दी सर्जरी आत्मीक तरान सोबाय सोडोवची आत्मीक सोबाय स्पिरिच्युअल ब्युटी ताका आमी म्हणटा इन्क्रीज युअर स्पिरिच्युअल फ्रॅग्रन्स स्पिरिच्युअल ब्युटी आनी अशें स्पिरिच्युअल ब्युटीन आमी सोबयल्या वेळार कितें जातालें हेरांय आमचे बगलेक आसलीं तांचे इल्लो प्रकाश पांगतालो आमची ती सोबायची किरणां तांचेर पडटाली आत्मीक सोबाय तांचे थंय वाडटाली आत्मीक सोबाय तुका एकल्या मात न्ही आत्मीक सोबाय इट इज स्प्रेडींग कशें कोरोना त्या वेळा वायरस स्प्रेड जातालें गे आमची आत्मीक सोबाय स्ट्रॉंग आसा तर ती स्प्रेड जाता आनी तातूंत जावन सर्तीक लाभ हेरांक मेळटा आमी पवित्र जावया देवाच्या वर्त्या आदारां बरया देवा लागीं एक जाता आसतना क्रिस्ताचें येणें आमच्या काळजांत जाता आसतना नवें साव आमी बगया आनी तें नवें साव आमकां दिवंक पावतालें उपकार आठवणी दिनवास म्हणून हर एकल्यान आमकां केल्लें बरेंपणान उडासा काडया त्या उडासांत ह्या क्रिस्मसा वेळार आसा आनी किल्ले दीस आमकां लगभग 20 दीस आसात ताचो उगडास हाडून ताचे खातीर मागया आमी केदाळे क्रिस्मस फ्रेंड म्हणटा आनी क्रिस्मस फ्रेंड काडले जाल्यार कितें करता तांचे खातीर आमी मागता जायते मागता आनी जायते मागोवन तांकां उपरांत जायती बरी भलायकी मेळोवन दी तांचें जिवन बरें जावं दी अशें आमी मागोवन आसतना देव सदांच आमचें मागणें आयकता एका रितीर आमी क्रिस्मस हेरांतय दादोसपण भोगच्याक हेरांतय तांणी केल्लें सगळें बरेंपण ताचे उपकार आठवणी करच्याक आमकां पावो जावं दी सोमेचे आशिर्वाद आमी मागया विनोद गांगुळ्यान ताच्या टिमाक आनी तुमकां सर्वांकी देव अपुरबाय तरान सांबाळून दी बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.